गोंय सरकारान काडिल्ल्या रिवराइन जमनीच्या अधिसुचोवणेंत जमनीचे पयशे वाडयल्यात ते लोकांक परवडपा सारके ना. देखून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ही अधिसुचोवणी फाटीं घेवन पयशे वाडयल्यात ते कमी करचे अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस हांणी केल्या. न्हंयच्या देगेवयल्या जमनीची व्याख्या स्पश्ट करून आपली सुचोवणी दीत आमदार वेंजी वेगसान बुधवारा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक निवेदन सादर केलें. ओल्ड रिव्हराइन जमनीची अधिसुचोवणी लोकांक गोंधळांत घालपी आसा म्हणून ती दुरुस्त करप खूब गरजेची अशेंय वेंजी म्हणटा. जे गव्हर्मेंटान गॅझेट नोटिफिकेशन केलें 7 फेब्रुवारी विथ द रेट्स रिविजन फॉर जी वर्कशॉप्स आहाय जे रिवराइन जी दोड जी आहा उदकाची दोड जमनीक तेंकोन जी उदकाची दोड आहा लँड आहा तेंकोन जे उदक आसा तेका रिवराइन जी सुकती येता आनी जी सुकतेचे जी जमीन वयर वता तेका म्हणटात एक्सपोज्ड एरिया इंटरटायडल झोन एरिया ऑफ एन एक्सपोज्ड river bed is called as riverine. So हे जे riverine आहा ते गव्हर्मेंटाचो हक्क आहा तेजेर कोण उजा करचो. पूण 1994 हे डेफिनेशन काडलें दिलें आनी तें डेफिनेशन म्हणटालें की गव्हर्मेंट रिवराइन लँड आनी आतां तेंच डेफिनेशन तेमी कॉपी पेस्ट केलां. 54A एमेंडमेंट हाडलो इन 1994 अलॉंग विथ द डेफिनेशन. तें डेफिनेशन तेमी कॉपी पेस्ट केलां गॅझेटाचेर आनी न्यू रिवाइज रेट्स काडले. सो तेच सांगता ते हांव कॉपी पेस्ट केलें तेमी कॉपी नकल में भी अक्कल होना चाहिए म्हणटा न्हू तें जालां. कॉपी केलां पूण अक्कल ना तेका तें कितें कॉपी केलें तें 94 ते मिस्टेक केलोली इन द डेफिनेशन एंड द डेफिनेशन इन्क्लुडीड 50 yards म्हणजे 50 yards. तूं मुखार भाकार तुगेलो सर्वे नंबर तुज्या नांवान आहा आनी तें बाट तुगेलें आनी तेका न्हंय आहा न्हंयचो जागो गव्हर्मेंटालो पूण डेफिनेशन म्हणटा 50 yard फ्रॉम द रिवर 50 yard तुवें परमिशन घेवपाक जाय. व्हेरी गुड परमिशन घेवपाक जाय पूण जे भाडें आहा रेंटल तूं वर्कशॉप घाता तेजें भाडें तुवें एडवान्स दिवपाक जाय एज पर द डेफिनेशन. पूण तें म्हणटा आमी भाडें कोणा कडेन गेलें ना हांवें म्हणलें सारकें तें डेफिनेशन वॉज पुट एट दॅट टायम इन 1994 बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्पिरसी ऑफ वन पर्टिक्युलर सर्वे नंबर ते कवर करपाक जाय तेन्ना घायल्लें. तें डेफिनेशन तूं आज कॉपी पेस्ट करता पूण जो कोण भाकार आहाय सगळे जे कोणा कडेन लँड आहा तें डेफिनेशन वाचील म्हणटरी वॉट डज द डेफिनेशन से 50 yards फ्रॉम द रिवर हाय टायड लायन यू आर गोइंग टू चार्ज देम अ रेंट एंड वॉट इज द रेंट इज सेइंग 200 rupees. 94 रेंट आले 3 रुपया सावन 10 रुपया जाले 10 रुपयासून 200 रुपये कोताय तुमचे आतां एंड यू आर सेइंग यू आर नॉट चार्जिंग देम but to copy paste kotta pone. So I told him I have brought objection only to the definition. You need to change your definition, make the definition as government riverine and private riverine. Don't definition karo.